फिश फेस्टिवल दिनांक 7, 8, 9 आणि 10 डिसेंबर ह्या दिसा आमी करपाचो ठरयल्लो आसा. तार आमी म्हणिल्लें की आमी तो फुडें व्हरूंक सोदता म्हणून. आमकां आमचे युनियन मिनिस्टर श्री राधा मोहन सिंग जी हांची उपस्थिती मेळनाशिल्ली म्हणून आमी ते फुडें व्हरपाचें ठरयल्लें. पण आतां कन्फर्मेशन आयिल्ल्या कारणान आमी ती 7, 8, 9, 10 डिसेंबर ह्या 4 दिसा हो फेस्टिवल बांदोडकर मैदानाचेर पणजे आमी करपाचे येवजिल्ले आसा. ह्या फिश फेस्टिवला भितर अनेक जातीचे जे नुस्तें आसा तें तुमकां हांगासर पळोवंक मेळटलें. आनी हो एक यादगार इव्हेंट, हो एक यादगार असो महोत्सव जावचो अशी मना पासून एक प्रामाणीक इच्छा आसा. आनी त्या दृश्टीन आमचे फिशरीज डिपार्टमेंट रात दीस ह्या महोत्सवा खातीर वावुरतात. फेस्टिवलाची म्हायती जाता तितल्या लोकां मेरेन पावची म्हूण मंत्री विनोद पालयेकारान 2 गाडयो फ्लॅग ऑफ केल्यो. एक गाडी उत्तर गोंयांत, दुसरी दक्षिण गोंयांत प्रचाराक भोंवतली. आज आमी 2 गाडयो, एक नॉर्थाक आनी एक सावथाक फक्त एडवर्टायज करपा खातीर दोनूय जिल्ल्यांनी धाडटले. आनी हेचो एक बरो एडवर्टायज जावचो, लोकांनी भोवसंख्येन ह्या उत्सवाचो आस्वाद घेवचो अशी आमची इच्छा आसा. एक्चुअली आमी 44 स्टॉलां सद्या तरी तजवीज केल्ली आसा. जशे लोक येता तशी अवेलेबिलिटी जातली तशी आमी दितले. ह्या प्रोग्रामाचो एस्टिमेट बजेट 2 कोटी आसा. डिपार्टमेंटल स्टोर हो वेगळो येतलो थंयसर. थंय तुमकां सगळी म्हायती मेळटली. हय, आमी ते सेल्फ हेल्प ग्रुपांक दिता. आनी कोणा तुमी आमचे रेट आहा ते 5,000 आनी कितें तरी डिपार्टमेंटाची रेट आहा. चड ना ती, थोडीच आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.